सांखळी मतदारसंघांतल्यान ऑलमोस्ट 16,000 लीड दिवपाचें काम म्हणजे सांखळींतल्या सगळ्या मतदारांनी केलें। त्या खातीर सगळ्या सांखळी मतदारसंघांतल्या भाव आनी भयणीक हांव पयल्यान पयलीं तेंचे खूब खूब आभार व्यक्त करता। अशा पद्दतीची विक्रमी लीड ही पयलेच फावटी सांखळींतल्यान लोकसभेच्या निमित्तान मोदीजी खातीर भाऊ किंवा भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळ्या। हाजी पूर्णता क्रेडीट ही लोकांक वता, पूर्णता क्रेडीट ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक वता। बुतांचेर ज्या पद्दतीन सगळ्यांनी काम करून सगळ्या जाणांक भायर काडपाचें। वोटिंगाच्या बाबतींत सांखळी मतदारसंघ हो हायेस्ट आशिल्लो, ताची सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून मतदान केलें आनी आपलो प्रेम जो आसा मोदीजी खातीर, म्हज्या खातीर, भारतीय जनता पार्टी खातीर, भारतीय जनता पार्टीचेर दाखयलो। त्या बद्दलूय हांव तेंचे आभार व्यक्त करता। सातत्यान तेंच्यांनी तेंचो मोग भारतीय जनता पार्टीचेर आनी म्हाजेर असोच दवरचो। म्हाका खबर आहा सगळ्या जाणांची खूब मोठी अपेक्षा ही सांखळी मतदारसंघांतल्यान आसा। हांव मुख्यमंत्री आसल्या कारणान लोक तितक्याच मोठ्या प्रमाणात भायर सरून भारतीय जनता पार्टीक मतदान केला। तांचे सगळ्यांचे सदोदीत म्हाका सहकार्य लाभता, हाज्याय फुडें सहकार्य लाभतलें। लोकांच्यो अपेक्षा पूर्ण करपा खातीर 24/7 365 डेज हांव काम करीत आसा। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन काम करतलो। ह्या मतदारसंघाच्या विकासा बरोबर गोंयचो विकास हो करपा खातीर आमचो ध्यास आसतलो। परत एकदा डबल इंजिनचें सरकार जाता त्या खातीर खंयसरूच म्हणजे लोकांनी जे अननेसेसरी लोकांच्या तकलेन वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो येता त्यो काडून तेंच्यांनी सायडीक दवरच्यो अशें म्हाका दिसता। NDAचें सरकार वयर आसा, डबल इंजिनचें सरकार 27 आनी 27च्या उपरांत सुद्धा डबल इंजिनचें सरकार गोंयांत येतलें हाजो आमकां विश्वास आसा। त्याच विश्वासाच्या बळाचेर आमी गोंयांत विकासाची कामां ही सातत्यान करपाक फुडें आसा। त्याच प्रमाणे डिचोली तालुका म्हाका दिसता हायेस्ट लीड दिवपी तालुका। डिचोले तालुका हो पुराय गोंयांत हायेस्ट वोटींग दिवपी तालुका आसा, आमकां खबर आसा। तशें जर पळयत जाल्यार डिचोलेंतले मतदार, डिचोले तालुक्यांतले मतदार हे आतां न्हू म्हणजे हे पयलीं पासून भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा। जेन्ना 1991 भाई पयले फावटी जेन्ना उबो रावल्लो तेन्ना ह्या तालुक्यांतल्यान लीड जी आसा पळय आनी विशेश करून सांखळी मतदारसंघांतल्यान लीड ही भारतीय जनता पार्टी खातीर दिल्ली। आमी जशें म्हणटा की डिचोले पूर्ण तालुक्यांतले मतदार हे भारतीय जनता पार्टीक सातत्यात म्हणजे राष्ट्रवादी विचारसरणीचे आसात, देशा खातीर हे करपी आसात आनी पयलीं पासून हांव पुराय म्हणजे डिचोले तालुक्यांतल्या लोकांचें त्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन करता। समेस्त गोंयच्या लोकांचें अभिनंदन। जरी आमी सावथाचो सीट काही मतांनी हल्ले आसात सुद्दां आसत जाल्यार मोठी लीड ही पयलेच फावटी आमी 2 लाख मतां ही दक्षिणेंतल्यानय क्रॉस करपाक शकले। त्या बद्दल समेस्त सगळ्या लोकांचे हांव आभार व्यक्त करता, गोंयच्या लोकांचे। परत एकदा आमकां ही मोठ्या प्रमाणाची संद दिली। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.